जनता दरबार सरकार तुमच्या दारी हो वेंचणुकेचो प्रचार आसलो काय स्टंटबाजी? केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाचो प्रमोद सावंताक मिश्कील प्रश्न. लोकांच्या पैशांनी असले दरबार आनीक घेवं नाकात ताचो सल्लो. असले दरबार आदी राजा महाराजांच्या काळात घडटाले. मुख्यमंत्री सावंत आपल्या मंत्र्यांक महाराजाचो फील हाडून दिवपाक सोदता काय कितें? एल्टनाचो उपप्रश्न. जनता दरबार संकल्पनेचो केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान विधानसभेत पयले खेपे पोस्टमार्टम केलो. काब्राल आनी बाबुशान महाराजावरी मिरोवपाची संद घेतली, पूण त्या उपरांत हे दरबार बंद जाले. कित्याक तर त्या उपरांत वेंचणूक जाली. जनता दरबार सरकार तुमच्या दारी हे सरकारी हो इलेक्शन कॅम्पेन आसलो काय भाजप सरकाराची स्टंटबाजी? एल्टन डिकोस्टान वरमार धाव घातलो. Because the Janata Darbar is a concept launched by Honorable Chief Minister on 19th June 2023. So far, there is just one Darbar which has taken place in South and North Goa. So because the Darbar was normally held by Maharajas, and I don't know whether Chief Minister is having these Darbars to give a feel to the ministers of becoming Maharajas. So because, sir, people of Goa don't need these Darbars to be organized spending public money. What I have got in Annexure 4 states that 19,741 was spent by Collector North and 86,105 was spent on by Collector South for the same event with the same number of people attended the same function. एक कोडेन 20,000, एक कोडेन 9,000. Because my first supplementary question is, before that, I want to know, Sarkar Tumcha Dari was started by Honorable Chief Minister in 2020, before the 2022 elections. Was this event election campaign or a stunt by the Chief Minister, and why it is stopped now? मुख्यमंत्र्यान सच्चे शैलीत दरबाराची आदल्या काळातली संकल्पना आजूय कशी डिसेंट दिसता ते पटोवन दिवपाचो आपले पुरतो यत्न केलो. त्या खातीर शिवाजी राजाची देख दिवपाकूय तो विसरलो ना. आम्ही महाराजाचो फील कोणा कोणाक हाडून दिलो तेवूय सांगले. दरबार छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे दरबार भरताले म्हणून आमचे मंत्री गेले म्हणून आम्ही महाराजा समजना, आम्ही जनतेचे सेवक आसा. आणि ताका दरबार हो शब्द इतक्याच खातीर दिला कारण तो एक बरदस्त दिसता, लोकांकूय दिसता दरबार भरतलो म्हणजे जेणे करून आम्ही सगळे जाण थंयसर ऍडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे स्टाफ वयतले, आमचो मंत्री वयतलो. तितून जर खंयसर 90,000 खर्च केला, खंयसर 20,000 खर्च केला. म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हेणे थोडेशे बिल आपल्याच बल्सांतले दिले आसतले थंयसर. कदाचित थंय थोडे कमी लोक जेयले आसतले, थंय थोडेशे सावथान चड लोक जेयले आसतले, थोडे जेयनासतर घरा गेले आसतले. म्हणून थंय एक 90,000 रुपया खर्च जालो. आणि हो ट्रान्सफरंट आसा बिलात लायला तुका, त्या रेस्टॉरंटाच्या बिला सहित लायला. टेंडरूय काडूंक नासलो स्पीकर सर, म्हणजे खंयच्या 19,000 रुपया खंयच्या रेस्टॉरंटान म्हणले जेवपाक ते बिला सहित लायिल्ले आसा. उपरांत मुख्यमंत्र्यान सरकार तुमच्या दारी कॉन्सेप्टूय विस्कावटून सांगले आणि स्टंटबाजी नासली असे स्पष्टीकरणूय दिले. पण शेवटाक एल्टन डिकोस्टान गुगली उडयलीच. तेन्नाचे सेनापती कामां करिनासले म्हणून तर दरबार भरोवचो पडटाले, पूण तुजे सेनापती कामां करिनात म्हणून तुका तशे दरबार भरोवचे पडटात हय? एल्टनाचो मुद्द्याचेर थीक प्रश्न. दुसरो त्यांनी प्रश्न विचारलो की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट आसलो काय म्हणून. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट बिलकुल नासलो. हो कार्यक्रम जनता सरकार लोकांच्या दारान व्हरपाचो हो आमचो प्रयत्न आसलो. आणि म्हणून तर फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 11 कार्यक्रम वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर केले आणि 11 कार्यक्रमांक खूप व्हडलो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्पीकर सर, जवळपास प्रत्येक आम्ही ज्या जाग्यार 35 डिपार्टमेंटां स्पीकर सर वयताली आणि 35 डिपार्टमेंटांतल्यान लोकांची वेगवेगळी कामां ही डायरेक्टली थंयसरल्या थंयसर म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेरी कल्चर कितलेशाच लोकांक जेच्यो बेनिफिट्स मेळपाक एकदां लेट लागतालो टू टायम थंयसरल्या थंयसर त्यो स्पीकर सर जावन वयताली. तांणी प्रश्न विचारलो की आतां कित्याक ना. स्पीकर सर, आमी इलेक्शन जिखल्या उपरांतूय बी त्या कार्यक्रमाची सुरवात परत तेज्या तेंकोन सांगे तालुक्यात केली, केप्यां तुज्या तालुक्याक तेंकोन सांगे मतदारसंघात केली. महाराजा कितें येताले तेन्ना तेंगे सेनापती वो कोण ते आसलोले लोकांनी काम कोना आसले, तेका लागून हे बसका घेवपा पडटाल्यो आनी थिंग कडेन जमडीर बसताले. आज तुगे ऑफिसर काम कोनाय म्हूण. This shows that administration is a failure. That is why ministers have to come there. Do you admit that? It is wrong.
तो जे सांगता पळय न्ही सेनापती काम करिनाशिल्ले म्हणून तसो विशय ना स्पीकर सर. आमचे सगळे सेनापती काम करतात. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी.